पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकलो तुमचे सोबे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. क्रिस्तते भोव मोगाच्या भोवन आनी भयणीनो, जेरेमिया प्रवादेच्या पयल्या अध्यायांत जेरेमिया प्रवादेचे आपोवण्या विशयीं ते आमी आयकत आहोत. आवयच्या कुस्वांत आसतनाच जेरेमिया प्रवादेक देवाचें उतार प्रगट करचे खातीर तशें बरें पोवन एकामेका तें वांटून घेवचे खातीर आपोवन दिल्लें जावन आसा. आनी त्या वेळार ताणें सांगलें हांव ल्हान जावन आसा, म्हाका कितेंच कळीत ना म्हणून. पूण देवाचें उतार ताका सकत दिवंक शकलें आनी देवाचें उतार प्रगट करूंक तो लागलो. पूण आयच्या वचपांत आमी आयकत आहोत अकरेक तो सांगता हांव जल्मलो दीस जावन आसा तो शिरा पडलेलो म्हणून. ह्याच प्रवाद्याक देवान तें आपोवणें दिल्लें, पूण ह्याच आपोवण्या प्रकारे जियेत आसतना सबार अडखळ्यो ताका आसल्यो. तसोच लोक ताका ताच्या रक्ताक ताणेल्ल्यो जावन आसात आनी त्या खातीर असलीं सुरसुरायेचीं उतरां तो उलयल्लो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमा समेस्तांक देवान आपोवणें दिलां, आपयलां ताचेंच मिसावांत एक जावच्या खातीर. पूण तसो सुमी आसे आयच्या वाचलांत आमकां कळीत करता हांव तुमच्या सांगातास आसा म्हणून. आमच्या सांगातास तो आसा. आमचो कुरीस काणयोन ताच्या सांगाता येवंक तो आमकां आदेश दिता. तर आमकां दिल्लें तें आपोवणें जावंक सबार अडखळ्यो त्यो आसतल्यो. समस्यांक आमी वळाक जातल्या, कश्ट संकश्ट आमकां त्यो येतल्यो. पूण सुमी आसतना खंडीत जावन त्यो सगळी तोच पर्यार जावन आसा. त्या खातीर आमचे सर्व खंत बेजाराय सुम्याच्या पांयां ताळो दवरया. हे मिसाचें बलिदान फावो ती बरी आमी भेटोवया. ताची कोडू आनी रगत आमी सेवत आसतना आमकां बरेपण लाभतलें. आमचें तें उणेपण आसा तर खंडीत जावन तो सारकें करतलो. ताच्याच स्पिरितांत आमकां दवरतलो. मिसाचें बलिदान भेटोवंक फावो ती बरी तयाराय करचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवन सांगातास मनोवया. हांव पातकी सरपदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें सैती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बद्दल भगेव सदांच संकुवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरीसपरा देवा लागीं विनादी घरात पण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमीन. So
परजेचे अपराध भोगून आमचे अस्कत कांयक लागून पास्काच्या बंदपासांनी आमी संपडल्या तांतली आमकां कनवाळ्यान सुटय आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जीत आनी रासू चलयता ससनाच्या ससना जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. कित्याक जायते जण अशें पुसपुसतात ते म्हाका आयकता. सगळ्या वाटांनी आकान ताका गुन्यांवकार करा, ताका गुन्यांवकार करुया. सगळे म्हजे लागशिल्ले इश्ट हांव केन्ना आदलोवन पडान गाय म्हूण पळेव आयते रावल्यात. ते म्हणटात घडये तो बुलोवन पासांत पडटलो, आमी ताचेर जैत व्हरतले आनी ताचें फारीकपण घेतले. पूण एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हजें सवें आसा. देखून म्हजे दुस्मान आदळून पडटले आनी ते म्हजेर जैत व्हरचे नात. ते लजेन भरतले कित्याक ते सुफळ जावचे नात. तांची सासणीक लज केदींच विसरून वची ना. दळबारांच्या सर्वेस्परा तूं नितीवंताची तपासणी करताय. काळजा म्हणा तूं पारखिताय. तूं तांचे कडचें घेतलोय तें फारीकपण म्हाका पळोवंक दी. कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातांत सोडला. सर्वेस्पराक गयान करा, सर्वेस्पराची स्तुती करा. कित्याक ताणें दुबळ्याचो आत्मो नश्ट्यांच्या हातांतलो निवारला. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. मोच्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो. ताणे मोसो ताळो आयकलो. मोच्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो. ताणे मोसो ताळो आयकलो. हांव तुजो मोग करता सर्वेस्परा. तुमचो म्हजें बोल सर्वेस्परसो म्हजें खडात. म्हजें बुरूस आनी म्हजो चड व्हडगां. मोच्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो. ताणे म्हजो ताळो आयकलो. म्हजो देवसो हांवें आसरो सोदून वेचें खडा. तसो म्हजें ढाल म्हज्या स्वरक्षणेचें शिंग आनी म्हजें भद्रतेचें कोटें ताका समान महिमा. कित्याक हांव ताका उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो. ताणे म्हजो ताळो आयकलो. भिरांक कुळ्ळारां म्हजे वयल्यान पाशार जालीं. उदकाच्या पांयाच्या लारांनी म्हाका वेडो घालो. गुंडायेचे सुळयेंत ताणें म्हाका विचार केलो. मरणाच्या पासांत हांव सांपडलो. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो. ताणे म्हजो ताळो आयकलो. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो. ताणे म्हजो ताळो
आनी मिसा सबूत घर आमी गायन करया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरी राया. तुझी उतरां सौम्य ओत्मो आनी चिवी, सासनीक चिवी दिता ती उतरां आसात तुजे लागीं. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरी राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. समजो बरबडे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. तवळजू देवानी जेजू पत्रांक पण परत्यान पातर वेंचले. देखून जेजू म्हणालो, बापाच्या पदवेन जायती वर्ती कामां हांवें तुमच्या मुखार करून दाखयल्यान. हांचे भितरल्या खंयच्याय कामां पासत तुमी म्हाका पत्रांक सोदतात. जुदेवानी ताका जाप दिली, बऱ्या कामा खातीर आमी तुका पत्रयना, पूण तूं करताय ते देव निंदे पासत. तूं एक मनीस तरी तुकाच देव करताय. जेजून जाप दिली, तुमी देव म्हण हांव सांगता. ही उतरां तुमच्या नियमशास्त्रांत बरयलेली आसात की ना. देवाचें उतर प्राप्त जाल्ल्यांक देव म्हणून आपयतात. आनी पवित्र पुस्तकाचें उतर केदींच बंगोंक नजो. तर म्हाका बापानच धाडला आसता. हांव देवाचो पूत म्हळें देखून हांवें देवनिंदा केली म्हण तुमी कशें म्हणजे. हांव म्हज्या बापाची कामां करिना जाल्यार तुमी म्हाका सतमानिनात. पूण ती हांव करतां वय जाल्यार म्हाका तुमी सतमाननात. तरी हांव करतां तें पुणी सतमाना. तवळ बाप म्हजे थंय, तशेंच हांव बापा थंय आसा म्हण तुमी मानून घेतल्यात. आनी हें तुमच्या मनाक चड आनी चड रिगतलें. तितल्या जुदेव ताका परत्यान धरूंक सोदी लागले. पूण जेजू तांच्या हातांतलो सुकोन गेलो. तो परत्यान योर्दान उतन जुवां आदी स्थान दिवन आसलेले ते सुवातेक पावलो आनी थंय रावलो. जायते लोक ताचे सरसे आयलो. ते म्हणटाले, जुवान कसलेंच असलें केलें ना, पूण ह्या मनशा विशयान जुवान सांगलें सक्कडी सत जालें. अशें थंय सबार जाण ताका सतमानूंक लागले. जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्तावान हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भोवन आनी भयणीनो, एक 15 दिसां आदीं 88 वर्सांची एक मलगडी स्त्री येवन तिचींच दुकां आनी कित्या जिवितांत घडटा तें घडीत सांगूंक लागली. 88 वर्सांची ती स्त्री ती सांगूंक लागली, हांव सदांच खंतीन जिवन आसा. न्हीद पडना म्हाका आनी बरीक आसा ती. कारण इतलेंच तिचो पती ती जावन आसा दुसरी स्त्री ताची. आनी तशेंच तिचो पती मरण पावला आनी ताच्या पयल्या स्त्रियेची भुरगीं आसात. आनी अशें 8 जाणां भुरगीं पयल्याची आनी हेची कुडसून. पूण ती सांगूंक लागली, म्हज्या 8 जाणां भुरग्यांक हांवें तांकां फावो आसलो जागो दिला. आनी तशेंच एक घर तें म्हज्या स्वाधीन आसा. आनी हांव मरता म्हणसर म्हाका तांतूं रावोंक जाय म्हणून
आनी वो तुज्या पतीच्या पयल्या स्त्रियेचो पोतू एकसे एक नोमण्यार म्हाका इराराई करता तें घर ताच्या नांवार बरोवन दिवंक जाय म्हणून. आनी एक स्त्री ती उतारपाक पावल्ली. तिका एकच एक पोतू आनी 6 जाणां भुरगीं चेडवां भुरगीं अशें 7 जाणां भुरगीं. पुताक जाय तितलो जागो येदोळस ताच्या नांवार करून दिला आनी पुता सांगात आई आसा. पूण उरलो जागोय ताणें एकच सांगचें म्हज्या नांवार आतांच करून दी म्हूण सांगून. आनी तें करिनातल्या वेळार तिच्या घरा ती रावता. पूण तो जावं दी तिची सून जावं दी वा तिची नात्रां जावं दी तिचे लागीं उलयनात. एकल्यांच तिणें जिवचें आनी सदांच दुकां गळोवनूच आसा जाय. तर मोगाच्या भाव आनी भयणी ही 2 घडयेतां आमच्या फुडेंच ती जावंशी. त्या खातीर आज आमी ह्या सगळ्या पृथ्वेर शिंपोडल्या. ह्या संवसारांत ते आमी शिंपोडल्या. थोडे बडे आमकां बगोवंक बरो आमी कित्याकच उपायोगाक पडोवंक आसना म्हणून. आनी सबार फावटी आमकां गुड्डावन वा सबारसून हेरांच्या पांयां तळा घालतात ते आसात. मस्त बडी आमकां उपयोग करून कठीण कामाय आमकां दिवन आसात. त्या खातीर ह्या संगती वरवीं आमकां मनशापण नातलेले बरी करून घेतलां म्हणून. हें जावन आसा आज समाजाचें एक ल्हानशें पिंजूर. सबार सणांक उपयोगाक येवंक नजो बरी ताणें करून घेतलां. सबार सणांच्या पांयां तळा थोड्यांक ताणें पांयां तळा घालून सोडलां आनी कठीण कामांक तांकां उत्तेजन दिवन आसात. त्या खातीर आज आमकांय बगोवंक बरो हांव उपयोगाक पडनातली एक वस्तू. म्हाकाय सबार सणांनी तांच्या पांयां मळाक घालून ती गुड्डावन आसात. सबार फावटी म्हाकाय म्हजो जीव काडूंक सोदून आसात. कर्तव्यांत न्ही जाल्यार उतरांनी. आनी हो संदर्भ मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो ही परिस्थिती जावन आसा. त्या खातीर एक सवाल मोगाच्या भाव आनी भयणी, आमी खंयच्या कुळयेचे वा धर्माचे आज जावन आसा गे म्हणून हाजी वाचपां आमकां भोव अपुरबायेन ती सांगतात. सबार फावटी पात्रां कुळयेचे वा कडपा धर्माचे आमी जावन आसात म्हणून. पवित्र पुस्तकांत ते दाडा आमी आयकता. पतोरो काडणे जुशी मारूंक सोदचें ह्या विशयान तुमकां कळीत आसा. संस्वांच्या वाचनांत ते आमी आयकता. अनैतिकपणान ते आसली ती स्त्री
त्या स्त्रियेक द्वेष मारूंक जायमो सगोन सबारसने फातोरू उबारणे असलें आमी आयकलां. आनी असल्या संदर्भारे जेजू थंयसर प्रवेश जाता आनी म्हणटा, कोणे येदोळ म्हणसर पातक करुना ते पयले फातोरू ह्या स्त्रियेक मारूं दी सगोन. एकल्या थंय उणेपणो आसा, पातक तांणी आदारला. त्या खातीर एक एकलोसो फातोरू सकला घालून ते वेतात. थोड्याच दिसा उपरांत निती खातीर जियोनसो, सदा खातीर वावरसो, पिडेस्ताच्या जिवितांत नवो बरवसो बरयल्लो आनी नीत कितें सांगून दाखोवन दिल्लो. हर एकल्याच्या कश्टा जिवितांत दोळ्यांत ती वाळशी दुकां पुसून काडलो तसो सोमी जेजू क्रिस्त भुकेल्या लोकांक खावंक दिल्लो. दोळे दिसनातल्या त्या कुर्ड्यांक उसवाड जाल्लो. थोड्यांक आपणाचेच पांय जावन सुलयिल्लो. त्याच सोम्याचेर निरापराधी जेजूचेर आज आमी आयकलें, फातोरू उबारलो म्हणून. ताकाच जेशी मारच्या खातीर आनी हेच चिंताप वा हेच सन्निवेश जेरेमिया प्रवादीक प्राप्त जाल्लें जावन आसा. तो सांगता, असो लोक म्हजो जीव काडूंक तयार जाला. म्हज्याच सांगाता आसलीं ती राखून आसात. हाचें पोडणें केदाळा येत म्हूण सांगून. तर मोगाच्या भावा आनी भयणी, आज सबार पोटी आमी पळोवन आसा ती संस्कृती, ती जिवन आसची पात्रांची संस्कृती. पयलेंच एसेकियेल प्रवाद्यान सांगले प्रमाणे एक काळेज रक्ता मांसाचें आमचे थंय आसा. ते रक्ता मांसाचें काळीज आमी काडन जावंक पुरो काडपाचें वा फातराचें काळीज सबार पोटींक घालून आसा. ह्या पवित्र जाग्यार आमी बसून देवाची उदार नियाळ करून आसा. पूण हांगासर जावन आमी भायर वेत आसतना आमच्याच कुटुंबांत आमी जियेत आसतना आमच्या सेस समारा आमचें जिवीत आमी सरत आसतना कसल्या मनोभावांत आमी जियेत आहोत. मनशापण आमी दाखोवंक शकता. आमच्याच कुटुंबांत आमी जियेत आसतना एकामेकांत वंदून जिवोवची मनोभाव आमी आसा करता. तर आज सुमी आमकां सांगता, हर एकल्याच्या जिवितांत आसले ते फातोरू वा खडप आमी हांगासर आज घालचे. एक मोवाळ काळीज हांगा थावन आमी व्हरचें. आमचे कुटुंबाचें जिवीत भोव अपुरबायेचें आमी करचें. ते दाळा खंडीत जावन देव आमकां आशिर्वादान भरता. मोगाच्या भावा आनी भयणी, एक अपुरबायेचें रक्ता मांसाचें काळीज देवा बापान आमकां दिलां.
ते आमी ओगडाय नासतना आमी जियेवया. खंडीत जावन हे एक सन्निवेश तुमकां कळीत आसा जावंक बरो. ल्हानशें भुरगें कॅन्सर पिडेक वळाक जाल्लें आनी ह्या वरवीं ताचे माथ्याचे केस सक्कडी झडले. पूण इस्कालाक येता आसतना ताच्या माथ्या आयले केस सक्कडी झडल्यात म्हणल्या एका इराद्यान भुरगीं सक्कडी हांसूंक लागलीं. आनी त्या वेळार ह्याच भुरग्याचे एकले इश्टीन ताका मस्त भोगलें. आनी त्या दीस सांजेर आवय सर्सीने वचून ती सांगता आमी सेलुनाक वशया. आवयच्या एक अट्ट आवय लागीं सेलुनाक ती गेली आनी तशेंच ताणे केस तासले. आनी दुसऱ्या दिसा तें भुरगें केदाळा ते क्लासीक येता म्हूण सांगून ते थंयसर गेटी लागीं राखून रावलें. आनी दोगांय हाताक हात मेळून त्या क्लासीच्या भितर ती आयलीं. मोगाशा भावा आनी भयणी, नेण्ट्या भुरग्याचें तें एक काळीज आमच्या सोमेस्तांक लिसांवाचें जावन आसा. त्या खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना आमी चिंतया, जर तर कितेंय आमचेपण उणेपण आसा तो सर्वेस्पर ते स्विकार करता. आमकां तो कितें आमी खालतेपणान मागता ते उदारपणान देव बाब आमकां प्राप्त करता. एक काळीज रक्ता मांसाचें आमकां दिल्लें तें भोव सोबीत आनी तशेंच भोव मोलादीक जावन आसा. त्या खातीर तें सदांच एकामेका थंय वांटून घेवच्या खातीर कृपा आमी मागून घेवया. भाऊ भयणीनो विशयानी तुमचे बलिदान सत पदवेदार ते बापाक मानतच असले जामून मागात. बलिदान आपल्या मनात नेमीक आमच्या भविष्याच्या आदावात सरेस्पोर मानून घेव. काकुलदारा देवा
तुझ्या वेदी भोंवतणी आमकां एकठांय करून वयस्न तुका पावते बरी भेटोवंक आमकां करपा दी तंतू सदां वांटो घेवन ससनाचे सोडून आमी जोडशेक हें आमी मागतो तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया वयशे आमी करूंक पागो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्ते आमी तुका दिन वसूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या कुडेक आमी दंडवून दितना अवगुणाचे तूं बळ मोडताय आमची मनावूं सुबारताय वेगवेगळे सगून वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ससनाचे इनाम आमकां तूं दिताय. त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळपा तुजी तर महिमा वाकंता तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. मोगाच्या भोवन आनी भयणीनो उबुडो आनी वायने आमी देवाक भेटयत आसतना आमचे जिविती आमी देवाक भेटोवन दिवया. आज प्रत्येक तरान आमच्या सर्व इराद्या खातीर आमी मागया. प्रत्येक सावन आमची धावेची भुरगीं आज सावन परिक्षा बरोवन आसात. सर्गीचो बाप तांचेर दया दराळ आशिर्वादां घालून दी म्हूण सांगून जावं दी आमचें मागणें. देवाची जानवाय तांच्या जिवितांत उसवाड दिवन दी म्हूण सांगून जावं दी आमचें प्रार्थना. बापा कडोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धडून कितेंय पवित्र कर म्हणून आमी मागतो. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूडो आनी रगती आपले कुशेनी कश्ट म्हणून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूंची. तेचपरी जवान सदस्याने कास घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कालस नव्याने सस्तीक कराराचें रगत पातकांचे बुकसाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशा बसत ते वाडवतले हे म्हज्या आवडासाक करात. Bavartoso God परगतुया Jesu मेलो Jesu जीवन जाला Jesu नव्या
मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सडुणेची कास सुखास समर्पीत हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रेगल सेवतले आम्हा समेस्तां पवित्रत्म्या बरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड फ्रांसीस आमच्या बगे बापा पिटर पॉल आमच्या गोडी बापा सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मगान वाडय पुन्हा जिवनपणाचो बरो सुदारून मेल्या ती त्या आमच्या बाबणीची काकूत केरी तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्या समेस्तां तुजे परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता गज म्हळ्यार एका भुरग्याचे तुजी सुबाम देणी घाल सम्या आराधनांत आमी एकठांय जावंक तारेकर आसतना सगळे पिडा आमच्या पयस जावं दी बंदपास आनी बंधन निकळोवन पडोवन दी आमच्या जिवनांत जायते सोकसाय भगच्याक गरो संतोष भगच्याक ह्या भुरग्यांक तुज्या वर्त्या कुरपेन बर ओंकार बरे देवाची मागीर सांगती भगेन दोन उदाहरण तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्ता बरोबर सम फ्रांसीस बरोबर सम पादपियो सम आंतोनी सम क्लारा बरोबर सश्टांच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा आमकां भावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं आमच्या सुंदराची अर्चना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन मनोवया आमचो बाबा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बदकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांत आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवारय दया करून ह्या जिवितां सबस्काय आमकां दी सर्गेचें बागे आनी आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें पुर्वशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासनाक सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घालय आनी तुजे खुशे परमाने तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ तुजी येताय आनी रासो चलयताय ससनांच्या ससनांक आमेन सम्यांची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शये तो संसाराचे पाप काढता आमची काकूत देवाचे शये तो संसाराचे पाप काढता आमची काकूत देवाचे शये तो संसाराचे पाप काढता आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शिडी ह्या संवसाराची आनी आमा समेस्तांची पाप काडटा ती बागी जावन आसा आमी सर्व हे शिडयेच्या जेवणांक आपोवने लागले सोम्या तुवें जेवचे म्हाका आपोवना पूण तुज्या वागरांत म्हाका भलायकी मेळटली
म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा खंयसर वचोपा सोदून करप वचपाक तुजे लागीं आसप सोमिया म्हाका जिवीत दिवचें पडटा खंयसर वचो हांव सोदून करप मायपाक तोच इश्ट म्हजो सोमिया तुजो मांव म्हजो वचपाक जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा खंयसर वचो हांव सोदून बरी भलायकी तोच पयस म्हजो सोमिया पूण कर म्हाका प्रेमी खंयसर वचो हांव सोदून करेची बीन तोच जीव आनी जिवंत म्हाका पावस दाक्षादी जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा मोगाच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या याचनांत आमी वांटो घेतला देखून तुजो आदार आमकां निरंतरी पावो कर आनी ताचे वरवीं सगळ्या वायटांतली आमकां निवार क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सोवे आसो सर्वोदिदाते बाप पुत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडोपकार वापरप्रांतांच्या रितीरीक व्हडा संख्यांत मेळ्ळ्यात मगाच्या णव कंडी सावन देवाचे विस्तार आशिर्वादा तुमचेर तो वता आसतना वचो स्वागत आमी काबुजीन फ्रांत तुमकां मागता आनी ह्या दिसा देवान जायती
आमच्या पांगा करच्याक आमची विनवणी जावन आसा. तुमकां सर्वांकी आमी आभार मानता आसतना आयच्या रितीरीत हो आपुरबाईचो संदेश आमकां दिवन मिसाच्या बलिदानांत आमचे खातीर मागल्या आनी आपुरबाईचो सर्माव दिल्या. आमचेत मोगाचे मानादीक बाप जोकीम सोज प्रस्तुत ब्रह्मावरांत आमच्या प्रायरीचे वडील ते जावन आसात आनी ते हांगा येवन आमच्या खातीर मागल्याक आमकां बोवा पुरबेची शिकवण दिल्याक तुमच्या सर्वांच्या नांवी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या कामाक सयत आमी मागता चडांत चड बरी भलायकेन तांकां सांबाळ दी. जायते फामाद रिते दिवचे यासाक ते जायते जाणांक तांणी बऱ्या वाटे काडच्या खातीर कानुनाची ती पदवी जोडून आतां कानुनाची सलाह सयत ते दिवन आसात. काजरचे नोटरी सयत ते जावन आसात. हे सगळे रेजिस्ट्रेशन करच्यात जायते जाणांक ते कुमोगी करतात. तांच्या बऱ्या मनाक आनी तांच्या बऱ्या काळजाक आमी सदांच देवाक आभार म्हणटा आनी चड चड लोकांक तांची सेवा लाभ दी म्हण आमचें मागणें. मोगाचें न्हू सनाना प्रायरी जाय दैवी काकूचे रेतीर मंदीर संभ्रमता दैवी काकूचे पेस्त संदेश हो जावन आसा. दैवी काकू चडया आमची चिणी बदलल्या. पेस्ताक तयार जावन नव्यान एप्रील 9 तावन 15 तारखे म्हणसर सांजेर 5:30 वरार तेर्स ताचे उपरांत नव्यान आनी 6 वरार मिसाचें बलिदान. सगळे याजाक बैले आसतले आनी बैले याजाके मिसाचें बलिदान भेटयतले. त्या देखून तुमकां सर्वांकी आमी आपोवणें दिता. मोगाचें न्हू ह्या मिसाच्या नव्यानाच्या मिसाच्या बलिदानांत भागीदार जावचें. 14 तारीख एप्रिलची 14 तारीख शुक्रारा पिडेस्त आनी मलगड्या पासत मीस आनी मागणी. सकाळी 10 वरार आराधन मीस आनी पवित्र तेलान पिडेस्तांची आनी प्रायवताची मागणी जावन आसा. त्या देखून त्या दिसी जेवणाची वेवस्था आमी करता. तुमी चड पिडेस्तांक प्रायवतांक आनी हर एकल्याकी ह्या दिसाच्या त्या रेतीरीक आराधनाक मिसाक येवंक तुमी तांकां आपोवणें दिवचें. एप्रील 16 तारीख आयतारा सकाळी 9:30 वरार पवित्र एवकरिस्ताची आराधन पुरुषांव. तुमकां कळीत आसा मोगाचें नांव लास्ट इयर जायतीं जाणां तुमी पुरुषांव गायल्यात आनी तो पुरुषांव इतलो आपुरबाय दिसतालो की आमचे सगळे यासाक म्हणटाले कितलो बरो जालो पुरुषांव आनी तें तुमी आसल्यार खंडीत जावन जाता. त्या देखून तुमी जायतीं जाणां येतात वेळार येतात आनी ह्या वर्साय 9:30 वरार पुरुषांव आमी काडटले. त्याच दैवी काकूची माज ताचे उपरांत पवित्र एवकरिस्ताचो पुरुषांव हो तपाचीक मापान मोगाचें न्हू हांगास लागीं कांय भियोवचें नाका. इलेक्शन आतां नीती समिती आमी खंय वचना. पुलीस म्हणटात खंय न्यू हंपन कट्टे होगू दिला हल्ली हल्ला म्हणटात खंय. त्या देखून तुमी भिया नाकात. पुरुषांव गायल्यार काल जाता काय सगळीं येया मोगाचें ना. पुरुषांवांत आमी भागीदार जाता आसतना इतले आपुरबायतरान आमी देवाची महिमा गावची जावना. 9:30 वरां पुरुषांव पयले कशें आराधन ताचे उपरांत 10:30 वरार संभ्रमीक मिसाचें बलिदान. मानादीक बाप पावस्तीन लोबो किनेगळे पिरगेचे विगार प्रधान या जाग जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयतले. तुमकां सर्वांक मोगाचें आपोवणें दितात. कपजीन प्राद सादाना प्रायरी देवमासी कोर कमिटी आनी सर भक्तीक सांगाता मेळोन ही फेस्ताची मांडवळ आमी करची. फेस्ताच्या दिसा आपुरबायेचें जेवणी आमकां आसतलें. भियेनाकात. ह्या फाटी मीस सिलेक्शन जेवण तुमकां मेळटलें. आमचे कांय दुसरे कार्यक्रम आमी दवरचे ना. त्या देखून जेवण वेळ जाता की ना जेवण बेगीनच मेळटलें. जावचे
आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.